वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आहात तुम्ही? युट्यूब चॅनल. सांज झाली 6:30 झाली. आता ब्लॉग स्टार्ट करता हांव. म्हणजे आयज हाफ शूट करतले आणि फाल्यांचो ब्लॉग कंटिन्यू करतले हांव. सो आता आमी वयता हळदी कुंकू. शिव म्हणटा आपल्या कडेन काम धंदो काय ना, फक्त हळदी कुंकमा व्हरपाक. सो आयज वयता आमी. आमची युट्यूब फॅमिली इन्व्हाइट केला. अवनी फातर्पेकर, खंय ते सांगली तालिगांव चवथी भितर गेल्ले आमी थिंगी चवथीक गेल्लेले. ते म्हणपाले यो इफ तुका म्हणजे फोर्स करू ना, इफ तुका बरें बी दिसना जाल्यार असं म्हणपाले. हांव म्हटलें हांव आसा नेवचून येवया म्हटलें हळदी कुंकवाक. ओके सो जस्ट आतां भायर सरला आमी. राव हांगा गाडयो चारी वाटेन गाडयो येता. सो 6:30 जाले. जस्ट आत्तां येयलो रेडी जाली आनी भायर सरली आमी. आनी येताना घाईत ना, म्हणजे लोकांक घाई जाला पळयना गाडी बिडी. खरेंच गेलो पळय तो डायरेक्ट. अशेंच करतात, कोणाक थारो ना. आनी म्हाका ताका लागून हांव रितिका अशें भायर बी धाडना. अशें लोक न्ही फास्ट मारतात पळयनात. आतां पळय त्या खबर आमची गाडी आहा म्हणजे स्लो यो न्ही तूं, तळमळटा गो वचपाक. ओके चला बालदी घेवन येयला हांव शुनात. येतना म्हटलें नुस्तें घेवन येवया. फाल्यां संडे जावचें ना हॉलिडे, टायम मेळचें ना. सो म्हटलें आयज वयतात कितें मेळू घेवन येता. म्हाका ऑर्डर केला. कितें ऑर्डर केला? टिफिन आणि वॉटर बॉटल. हा एक टिफिन आणि एक वॉटर बॉटल ऑर्डर केला हांवें एमेझॉनार. ताका ते वॉटर बॉटल सारकें हें आला आनी टिफिनूय तेजे मातशें सारकें ना. सो म्हटलें ऑर्डर करया म्हटलें. येतले फाल्यां नाल्यार परवा येतले. ओके चला भायर सरला आमी. डायरेक्ट तुमकां थिंगेर मेळटा अवनीगेर. ओके चला. सो जालो आमचो हळदी कुंकू कार्यक्रम. कार्यक्रम सोंपलो. सो हें आसा अवनी. हेंगेर आमी इल्ली चवथी गणपती आसले तेंगेर येयल्ली आमी. सो जालें आमचें. सो म्हटलें आतां वयता. सो हें आसा आमचें अवनी. हेजें चॅनल आसा, नांव सांग. इट्स मी अवनी म्हणून. बरें रेसिपी बी बरें घालता, पळया तेजे. ओके सो जालें आतां वयता हांव. कित्याक हांगासर न्ही पार्किंग मेळपा मातशें त्रास आहा. शू थंयसर पार्क करून खंय रावला म्हाका खबर ना. सो म्हटलें हांव हांगा वयता म्हटलें. सो बरें दिसलें. थँक्यू. आयज दिसताय बरें. थँक्यू काय ना. हांव न्ही कोणा आपयला हांव येताच. इफ जिवाक बरें दिसता हांव येना. शिव ना जाल्यार असो येना हांव. सो म्हटल्यार शिव म्हणटा आपण आसा वचून या म्हटलें. सो बरें दिसलें. ब्लॅक पापलेट ते बांगडे ते बांगडे ती कशी 1 किलो आसतली. 1 किलो आसा नाका रे फ्रेश. कितले म्हळ्यार 400. सो जाले आमचे. ते ब्लॅक कलर पापलेट घेतला. खूप ते बरें खावकूच ना आनी हाडूकूच ना. आनी कोथमीर सवाय मेळ्ळा न्ही. 50 रुपये 3 बड्डल दिले ताणें. कित्याक खबर आतां ते बंद करता न्ही ताका लागून. म्हाका आनी कोथमीर वडी करून खावंक जाला. ताका लागून घेतले हांवें. ओके चला आतां मेडिसिन पडला सगळी तिका. हो हांगासर न्ही. आतां आमी पार्किंग केला गाडी पळय. मेडिसिन हाडले आसले. थंयसर तुका दिसता आसलें एक बॅग आसा तेतून सगळें मेडिसीन आहा. केलें हांवें पळय. हे पळय ह्या बॅगीन न्ही मेडिसीन आहा. त्या खबर ना बी आसतलें वखद बिकत आहा हितून. तें पडला म्हाका काय खबर नासतलें. चुकून हातींतल्यान पडला आसतलें. ओके चला आतां आमी घरा वयता. ओके गुड मॉर्निंग. तो आसा नेक्स्ट डे संडे आयज. काल हळदी कुंकू गेल्ले. मागीर मार्केटान गेले नुस्तें हाडपाक. मागीर काय नाही ब्लॉग करूंक ना. सो आयज संडे कितें रे हेजे स्पोर्ट्स डे आहा थर्सडे. सो आयज रेहान वयता दुबय. शू गेला तांकां म्हणजे पावपाक. म्हाका हांव वचूं वतालें तेजे गाडयेन लागत ना. खूब जाणां आहा न्ही ताका लागून लगेज बिगेज आहा म्हणटा तूं वच म्हटलें. सो जस्ट 12 जाली. आतां ब्लॉग स्टार्ट करता. ते सगळें आर्टिफिशियल झाडां बी आसलेले पळय सगळें वॉश केलें हांवें. धूळ पडला सारकें. शी बेजा येयला सारको. खंयच्यान इतलें धूळ येता म्हूण कांयच कळना. हेजे एक शूज आसलेले ते एक वॉश केले हांवें. सो हांगासर न्ही सुकोवंक घातला. वत ना सद्या. एटलीस्ट वारो बरो येता पळय सुकले पळय. धूळ पडलेले आनी हेजे एक शूज आसलेले म्हणजे वॉश केले.
कामां सोंपना हे सगळें पुसून काडलें आयज सगळें धूळ हे सगळें पुसून काडलें वाज येयलो ओके सो मम्मी नुस्त्याक मसालो लायता आयज हें हाडलेलें काळें हें हाडलेलें ब्लॅक पापलेट खूब रेअर आमगे हाडपाचें हाडना आनी खूब ते पयलें हाडूंकूच ना काल फक्त बांगडे आसलेले आनी ते काळे पापलेट बांगडे तर म्हाका नाकाच खावन वाजेला हांव तो म्हणटा पापलेट काळे पापलेट न्ही धाकटे बरे आसता टेस्ट आसता अशें व्हडले व्हडले सायज ते म्हाका ते आवडना 400 रुपया किलो 1 किलो हाडला हांवें आनी काय हाडूंक ना इतलेंच ओके आनी दाळ केल्लेली काल दाळ केल्लेले ते दाळ आसा तूं म्हणटलें कालचे बीन खायनाका सदां आमगेर कालचे बी अशें खायना आतां दाळ आसा म्हटलें खावया म्हटलें दाळी वांगडा नुस्तें फ्राय बरें जाता तुमी तशें उरता न्ही ते आनी मुगाची दाळ न्ही कितें मुगाची दाळची केला म्हाका ती खूब आवडटा चुकोन केन्नाय उरले न्ही आमी कालचे बीन खाता चॉकलेट तुका वदन सांगला स्टडीज कर म्हणून हांगा चॉकलेट खावपा येयला तो म्हटलें मम्मीन आपल्या खातीर हें केलां सुके बांगड्याचें हुमण थोडेशें आपल्याक दाळ नाका खंय म्हाका दाळे वांगडा नुस्तें फ्राय खूब आवडटा सो दाखयता तुमकां मम्मी हांगासर न्ही मसालो लायता ते आवडटा पळय आपल्याक खंय नाका खंय दाळ आपल्याक खंय सुके बांगड्याचें हुमण जाय खंय हाय म्हण पयलीं बरी आसा आपल्या खातीर पळय ते मातयेच्या आयदनां करून दवरला आनी हें पळयात बारीक बारीक आं अशें कट केला आनी हें पळय हेका मसालो लायला हेका म्हणटा बरें रवो लावन फ्राय करया आनी करी करया म्हटलेलें तिका हांवें नाका हांव पावली करी केल्यार कोण खायना तशें उरता आमगे ते करी आनी तिणें आपल्याक हें केलां सुके बांगड्याचें हुमण जस्ट एक 2च बांगडे घालून केला हेणें पळयात 2च बांगडे घालून केला आनी काय ना दाळ आनी काल हांवें हें हाडलेलें कोथमीर पळयात 50 रुपया दिले ताणें इतलें सो आतां हांव कितें करता ते रूट्स आहा पळय कट करता बरें पॅक करून फ्रिजीन दवरता पळयता आयज टायम मेळ्ळा हांव आयज करून दवरता कित्याक फाल्यां मंडे जेवणाक बी जातलें रेसिपी शेअर करचें ना हांव ऑलरेडी हांवें रेसिपी शेअर केलेली आहा कोथंबीर वडी आनी म्हाका ती खूब आवडटा कोथंबीर वडी इतलें आवडटा हांव तुमकां आतां म्हाका अळू वडी खावंक जाय आतां अळूचें पान खंय मेळटा पळोवंक जाय करून दवरलें न्ही कोथंबीर वडी फ्रिजीन स्टीम करून तूं मागीर 8 दीस खा काय जायना मागीर फ्राय करून खावपाचें बरें जाता तें दाळी वांगडा बीन आनी बरें सो काल रातचें कितें जातालें तुमी घालून दवरलेलें कोथंबीर 9:30 जालेली तेन्ना सवयच्या टायमार तुमी गडबडीन दिले म्हाका 50 रुपया 3 आनी बंड इतलो मोठो आसा ओके सो चला मागीर तुमकां न्ही हें दाखयता हांव लोकोत्सव गेल्ले न्ही लोकोत्सवाक कितें कितें हाडलें चड काय हाडूंक ना हांवें हाडली 3-4 आयटमच ते मागीर तुमकां दाखयता ओके सो आनी कांय ना शिव कितल्या येता पळोवया शिव आतां तुमी भायर सरतली एअरपोर्टाक सो तांकां ड्रॉप करून येतलो मागीर ते रेयानची गाडी घेवन गेला न्ही मागीर तांकां ड्रॉप करतलो आनी तेच गाडी घेवन हांगा येतलो मागीर रेयानाची गाडी आमगे दवरतलो ओके जालें आतां आनी केन्ना येतलो खबर ना आतां डिसेंबरान इतलें बेगीन ना दिसत्यान 2 टायम येयलो तो ताका लागून तेजे भशेन कितें काम आसलेलें ताका लागून ओके चला ते कोथमीर हांव कट करून दवरता मागीर मेळटा तुमकां जस्ट शावर घेवन येयलें हांव आतां नुस्तें फ्राय करता हेमी हांगासर मोनोपोली खेळटा आनी मम्मी हांगा झेम काडटा हांव खेळना म्हटलें म्हाका पयलीं म्हाका मोनोपोली खेळपाक इतलें लायक जातालें आतां हाडला तें खेळपाकच नाका आतां कित्याक तें मातशें चड वेळ खावंक जायना तें मागीर वाज येता तें मम्मी झेमता सगळे पयशे काडटा बँकेंतल्यान 500 रुपया आपूण काडटा पयशे लास्टाक म्हणटा आपूण विन जालो खंय हें पळयात बँकेतल्यान पयशे काडटा आनी आपूण विन जाला म्हणटा सगळे चोरीचे पयशे काय ताणें करूंक ना हिका ही जमता तेंच्यान बँकेतल्यान 500 रुपया काडूंक येता चल हांव नुस्तें फ्राय करता बूक जाला अजून शिव येवंक ना सो म्हटलें नुस्तें फ्राय करया तो सगळें फ्राय करचें ना थोडें रातचें दवरतलें आनी खोबरेल फ्राय करतलें कायल दवरला गरम करपाक सो जालें फ्राय केक फ्राय केला कितें भाजी काय करूं ना भाजी जाय काय आतां हॉटेलान येयला भाजी जाय खंय पापलेट वाडला न्ही ते खावपाचें भाजी करूं ना काय तुजी ते रे
तुका ते काटे काढू जरा हेका न्ही काटे काढून येतात ओके चला जेता मागीर तुमकां दाखयता लोक कसं कितें हाडले ओके चला तुमकां दाखयता हांव लोक कसो वचून कितें कितें हाडलें जस्ट हांव आतां गेल्लें हळदी कुंकू म्हणजे आमचे सकल वचून आयलें हांव काय तशें करूं ना हांवें ओके तुमकां हें उरलेलें दाखोवपाक दाखयता तर फर्स्ट तुमकां दाखयता हें पळयात हें म्हाका पडलें 100 रुपया ते आमचे ते बेसीन आहा न्ही थंयसर म्हाका सकल घालपाक म्हाका ते खूब आवडलें 100 पडलें ते जूट मध्ये जूट कितें तरी बरें आहा खूब जाणां व्हरताले तेडे गर्दी पडलेले काळखांचे म्हाका दिसले घेवन येयले हांव हें घेतला आनी हें काडनाका हें कार्पेट सगळं घालपाक हें फाल्यां घालता न्हू दाखयता ओके हें पडलें आमकां 1500 म्हणटालो सो 1100 घेतले ताणें आनी चड बार्गेनींग करूंक ना असं म्हटलें सो कातर आमचे हें न्ही सगळें अशें वयले ते सूत आहा पळय सगळें भायर येता पळय अशें न्ही भायर येता आनी सकाळ फुडें सदांच ते मशीन मारतना आनी अशें पडलेलें आसता सो हें आतां आमी काडटले आतां यूज करचें ना जाल्यार हें घालतलें हांव अशें आसा आनी बरें आहा अशें वेलवेट खंय न्ही ना वेलवेट कशें आसा सो बरें आहा हें आवडलें म्हाका घेतलें असं म्हटलें सो हें जालें आनी श्रोतान म्हाका नेकलेस काडून दिला हे आवडलें म्हाका तें घेयना हांव काय बरोबर आसलें हां कानाचे गळ्याचे बी बरोबर आसलेले पण हे जे स्पेशली घेतले हांवें केन्ना अशें साडये वांगडा बी जातले म्हणजे यूज जातले सो हें पडलें म्हाका 150 आनी हांगासर हें आसा कृष्णा म्हणजे मुरली वाजता भशेन खूब बरें आहा बरी दिसता इतलें काय वायट ना साडी हो घालता खंय साडी वांगडा बरी तूं मोडून घालशी कशें घालता तें हो पळय हो घालता खंय पुरो आतां हें तशें तूं घाल बस हेका काम दिवया आनी म्हाका न्ही धाकट्या भुरग्यांचे न्यू बॉर्न बेबीक न्ही लंगोटी मागीर माडी बीन मेळ्ळें म्हाका हें पळयात सो लंगोटी हें पळयात तो असले हें पडलें म्हाका 20 रुपया एक 20 रुपया एक पडलें आनी बरें शिवलां सो असले न्ही हांवें 6 हाडला हें पळयात 6 हाडला आनी थोडे आसा म्हाजे कडेन हें पळयात 6 हाडला हांवें मागीर हें कानाक बांदता त्या भुरग्यांक 2 हाडला आनी हें न्ही स्ट्रेचेबल अशें स्ट्रेच करून मेळटा जितले सायज आसा तकलेचे व्हडले धाकटे ते प्रमाणे सो 2 हाडला हांवें तो ऑलरेडी आसा ताका लागून आनी हे कपडे 3 हाडला हें पळय हय रितिका टायम असले घालताले हें पळय असले 3च हाडला एक माडी जाली आनी हो माडी बरोबर आसले डिझायन राव रे सो मँगोची रूच इली म्हाका पळय गे मँगोची रूच इली म्हाका तूं कितें खोकता हो धाकटो सायज रा उठ रे हो धाकटो सायज आनी हो मातसो व्हडले सायज हो पडलें हें पडलें म्हाका 150 आनी हें पडलें म्हाका 270 डका हें मातशें व्हडलें असले न्ही म्हाका दिसता 10-15 आसा भयणी हाडला सो हांवें फक्त 2च घेतले की एक न्यू म्हणून घेतले हांवें सो हें जालें हो पळय आगो देवा पुरो रड बरें असं वाटतं बेबी असं वाटतं बेबी जालें आनी असली फुलां घेतला हांवें हें पडलें म्हाका 50 रुपया एक धाकटें 4 हाडला गेले व्हडलें खंय आं सकाळ पुरो आमच्या घरा एक वस्तू मेळना कपडे हे रितुका डेली वेअर घालपाक घराडे आतां नाका वॉश करूं जाय वॉश करूंक जाय सो हें पडलें कितलें पडलें शिवना रुबिनान एक घेतले जायदाक आनी रितुकाक एक घेतले पण हांव शिवना आतां घेयनाका म्हणटलें गे अब्राम लास्ट टायम आमी म्हाका दिसता बोडगिनी गेल्ले पळय असले आसा घेतलेले ते घातल्यार न्ही हांगा सगळें पिंता एक पांय अशें वयर केल्यार पुरो सगळें फार 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 करून पिंता ताका म्हटलें घेयनाका बाबा आपण एकूच घेता दिसता बरें पण कितले पडले 200 रुपया 200 रुपया ओके घे हे सगळें वॉश करूंक जाय आनी घेतला हे सॅरामिकाचे एक घेतला हे पळयात
तितून कितें अशी डीश बीन सर्व करपाक बरें सांग बरें दिसलें. कितले आसतले खबर आशिना, कितले आसतले सांगू तुमकां. कितें घेवू कितें नाका अशें जाता. बॉसान पयशे मात आसूंक जाय न्ही गे खरेंच. हांव अशें 650 न्हू 650 म्हणटालो 500 करून दिले कमीच करनालो. सर मी एक्सपेन्सिव्ह दिता खूब एक्सपेन्सिव्ह हय दी रे. आनी हें हांवें घेतलें कितें खबर जेन्ना हांव रेसिपी बी शूट करता न्ही जस्ट धरून ताका एक फोटो बीन काडपाक ते घेतला. 2 घेतला 2 घेतला आनी हो एक इतलेच. आनी एक बॅग रुबिनान एक घेतला हांवें एक घेतला कित्याक आतां डिलिव्हरी हॉस्पिटलाक वयताना बीन बरें आमचें म्हणजे हेवी बी घातलें न्ही काय पिंचे ना. आनी कॅट हें आहा म्हणजे कितें उदकाची बाटली कितें घालून बी व्हरपाक बरें पडटा. सो आतां हें तशेंच दवरतलें हांव तेन्ना डिलिव्हरी टायमार हॉस्पिटलाक व्हरोंक बरें आहा. सो इतलेंच आनी कांय घेवंक ना हांवें अशी. जायते जायते खूब पयशे आसलेले आनी खूब व्हडले फेरी न्ही ते अजून टायमूच मेळोंक ना आमकां ते भोंवपाक. हितून घाल. ओके सो इतलेंच. आतां हे सगळे भुरग्याचे कपडे बीन सगळे वॉश करून जाय. आतां वॉश करचे ना टायम आसा. घाल हे घाल आनी हे मग आई कडे दी. हे आई दी चल रुपया हां सावकाश. तसली प्लेट नाही दी. तो चला आता हांव व्लॉग एंड घेता. तकली सामकी दुखपा लागला आयज खबर ना दनपारां. तुका काय दुखता? तुका सगळं दुखता. दनपार न्हिदलेलें हांव एक्चुली म्हाका सकाळच्यान मातशें मातशें दुखतालें दनपार न्हिदलेलें. आनी पयर कितें जालें हांगासर न्ही हांवें झंडू बाम लायिल्लें तुमकां दिसता आसतलें. झंडू बाम हांव झंडू बामूच लायता कित्याक तें न्ही मातशें जळटा आनी न्ही मातशें बेगिना कमी जाता झंडू बाम. सदांच तेंच लायता हांव जेन्ना म्हाका हेडेक जाता पळय तेंच लायता. काल लावून पयर लायिल्लें हांवें लायलें न्हिदलें दनपारां. उठ्ठा थंयसर राव ऋत्वीक उठ्ठा थंयसर पळयत जाल्यार सगळें अशें बंद जाला म्हणजे जळा हे पळयात. सो ताका लागून आतां मातशें लायट लायता हांव. तकली दुखलें की न्ही म्हाका सोंसपाक जायना. आतां स्टीम घेता मातशें. ओके आनी कांय ना थोडेशें नांव रीड करता आनी ब्लॉग एंड करता. ओके चला. सिल्विया फाल्कांव, जोसेफीन क्लेमेट, मिंगेलिना रॉड्रिगीज, रेश्मा राणे, बेट्सी फेराव, रिया वेरेकर, रिचर्ड, शीतल बांदेकर, नॉयल डिक्रूज. सो खूब जाणां म्हाका कमेंट केल्ले की आर्टिफिशियल ज्यूस बीन पिनाका. सो हांवें ते एकूच पॅकेट हाडलेलें म्हणजे टेट्रा पॅक हाडलेलें एकूच पिलें हांवें. खूब स्वीट आसलें म्हणजे खूब स्वीट आहा तें. सो आनी हाडचें ना हांव कित्याक तें कोकोनट ज्यूसच बरें एक्चुली पळोवपाक गेल्यार तेंच बरें नॅचरल. ओके सो खूब जाणां उबारले ते पिनाका ताका लागून आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटीव बी आसता न्ही ताका लागून. ओके सो आनी कांय ना चला हो व्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. बाय बाय म्हण रे. खंय रे राव मरे एक जाग्यार बसना ऋत्वीक पळय. चला बाय. सो आयज न्ही एक बर्थडे आसा ताका विश करता. तर नांव आसा लॉरेंका. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे लॉरेंका. Happy birthday and many blessings to you. May God wishes him to happy birthday. चला बाय. Bye.